म्हणजे काँग्रेसीच्या काळात कसे मंत्री असले आणि ते कितें करताले पळय, आमी जे कशी लूट मारताले, आमी बीजेपी विथ ए डिफरन्स म्हणटात आणि तुम्ही ऑफकोर्स आसा. तूं म्हणून म्हटलें न्ही 2007 ते 12 हो पिरियड कंपेर करचो आतांच्या सरकारा कडेन आमच्या. तशें जर पळयत जाल्यार वी आर व्हेरी मच डिफरन्स. काल प्रमोद सावंताने एका इंटरव्ह्यूक सांगले की 2007 ते 2012 पर्यंत काँग्रेसीन भरपूर लुटले. हांव कितें म्हणटा, काँग्रेसीन लुटले मरे 2007 ते 12 पर्यंत. तुम्ही परिवर्तन यात्रेच्या बारान कितें सांगले की काँग्रेसीन 2007 ते 12 पर्यंत मायनिंग स्कॅम केले, ईडीसी स्कॅम केलो, आयडीसी स्कॅम केलो, हेल्थ अँड जॉब स्कॅम केलो, पीडब्ल्यूडी स्कॅम केलो. हे स्कॅम हांकां अरेस्ट करपाक, हांचे पयशे रिकवर करपाक आमकां तुम्ही सत्तेर हाडा. लोकांनी सत्तेर हाडले मरे बारांक तुमकां. मागीर तुम्ही कितें केलें? तुम्ही इन्क्वायरी केल्यो जाल्यार फायली कित्याक ओपन केल्यो ना तांच्यो? तांकां भितर उडयता म्हूण लोकांक प्रॉमीस केल्लें. हांवें म्हज्या कानान आयकल्लें, तुमी आनी स्वर्गेस्त मनोहरभाई पर्रीकरान सांगिल्लें 6 म्हयने भितर तांकां भितर उडयता म्हणून तुमकां लोकांनी सत्ता दिली मरे. मागीर कितें केलें? आज तेच मनीस ते सगळे जे लुटले म्हणटात पळय, ह्या लुटेऱ्यां बरोबर, ह्या चोरां बरोबर होच प्रमोद सावंत एकाच टेबलार बसता, जेवता. ते ताज्या खानार हात घालता, तो ताज्या खानार हात घालता. बरे मित्र कशे भोंवतात. मागीर फटी चोर अशे लोकांक काँग्रेस पार्टी कित्याक म्हणटा? हे तुमचे बरोबर आसा न्ही. कर ती इन्क्वायरी. कोणे हाडायला तुका मायनिंग स्कॅमाची इन्क्वायरी कर, कार फायल रिकवर करून घे, ईडीसी आयडीसी कर, भितर उडय. आज तूं सीएम आसा, तूं उलोवन कित्याक दाखयता? एक्ट करून दाखय न्ही. तूं हे ते उलोवन दाखोव नाका. बेश्टोच खंय चवथ दिवाळी तुका बिश्टीत ती सुरसुरी पेटोवन कित्याक उलोव नाका. खरेंच जर स्कॅम जाल्लो, खरेंच जर पयशे लुटल्यार दाखय. आनी जर स्कॅम जावना जाल्यार सांग, आमी आमकां सत्तेर येवपाक आरोप केल्लो म्हणून.